मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 20 वोळ 1 ते 16. जेसून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सोर्गींचे राज अशे एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यान कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. 3 सानां मोळ्याच्या दोनयान आपल्या मुगदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पोरयान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भोर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार आनी हुनेत घेतल्यात. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एकसारके केले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका ओनीत करिना. तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें मोजान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.